ही सगळ्यापर्यंत ऑलरेडी पावली आता, तरी पण जाणटे बिणटे कोण असत त्यांच्यापर्यंत ते कमाळ आमचे हालमार पावपाची सामकी गरज असा. तुम्ही सगळे कार्यकर्ते काम करतले आणि आता सरांक रिक्वेस्ट करता की आयच्या हे प्रेस कॉन्फरन्स संबोधित करचे आणि त्याच्या उपरांत जो आमचो मॅनिफेस्टो असा तो प्रत्यक्ष सर रिलीज करते. धन्यवाद. नवे नवे घोषणा तयार जातात. सगळ्या पत्रकार मित्रांचा स्वागत असा. फाटले बेरेस्तार दीस फाटल्या पिकाच्या स्वतंत्र उमेदवार म्हणून उमेदवारी दाखल केली आणि मतदारसंघातच नाही तर गोंयभरात आश्चर्याचो धक्को अनेक जणांक बसलो. नॉमिनेशन पेपर फायल केल्यानंतर हांवें डोर टू डोर कॅम्पेन सुरू केली. सकाळी एका गावात सांजची दुसऱ्या गावात सगळो हिशोब मांडलो जाल्यार नॉमिनेशन पेपर फायल केलो तेन्नाच्यान 16 दीस आसात. त्यामुळे दिसाक 3 बूथ कवर जावंक जाय. 16 त्रिंक 48 आणि स्पीड घेतली. आजचो 7वो दीस आसा. म्हाका दिसतालें की 1-2 दीस जातकीर हांव थकतलो म्हणून, पूण लक्षांत अशें आयलें की जो उत्साह कार्यकर्त्यां भितर दिसता तशें म्हाका निवडणूक नवी न्हय, ही म्हजी 7वी निवडणूक विधानसभेची. पूण ह्या फावटीचो उत्साह वेगळोच आसा. मी आतापर्यंतच्या निवडणुकीक गांवांत डोर टू डोर करताले, सगळ्या गांवांतल्यांक आमी आफयताले कार्यकर्त्यांक आणि बरो शो करताले. मागीर 70, 80, 90, 100 इतक्या पर्यंत सुद्दां शो ऑफ स्ट्रेंथ दिसा त्या गांवांत. जनरली हांव दुसऱ्या गांवांतलो मनीस खंयच्या तरी दुसऱ्या भलत्या गांवांत हांव व्हरनासलो. पूण हे फावटी हांवें टार्गेट दवरलें की ज्या बुथांत हांव प्रवास करतलो त्या बुथांतलेच कार्यकर्ते, त्या बुथांतलेच समर्थक हे म्हाज्या बरोबर आसतले. आणि आता पर्यंत तीच गोष्ट चालू आसा. आज सुद्दां आमी पालये भंडारवाडा बुथाचेर सकाळच्यान प्रवास करीन. सकाळी 9 आमी सुरू केला, आत्तां आटोपले. प्रवास करणारे साथीदार हे सगळे जाण आतां आपापल्या घरा गेले. हांगा जे आसात उपस्थित हे आमचे सगळ्या बुथांचे अध्यक्ष. आज मॅनिफेस्टो आमी रिलीज करतात आणि त्यामुळे तो उत्साह आसा. आणि ह्या एक अत्यंत म्हत्वाच्या कार्यक्रमाक बुथाचे अध्यक्ष आणि पहिली स्टेटीची मतदारसंघाची प्रमुख कार्यकर्त्यांची टीम ही असणे गरज असली. ह्या भूमिकेतसून आमी एक 40-50 जण हांगा उपस्थित आसात. मॅनिफेस्टो किंवा वचन जाहीरनामा, जाका हांव वचननामा म्हणटा, हो फुडल्या 5 वर्षांत तुज्या तकलेन कितें आसा, तूं निवडून येतकीर फुडल्या 5 वर्सांचो तुजो विकासाचो आलेख कसो आसतलो, विकासाची योजना कशो आसतल्यो, तुजी दृश्टी कशी आसतली हे सांगणारी वचननामा आसा. किंवा हे जाहीरनाम्यातसून सांगले वता. मांद्रे मतदारसंघातलो वचननामो हो केवळ कागदोपत्री डॉक्युमेंट ना, तर सिन्सियरली ज्या प्रोजेक्टाचेर हांवें काम केलां, जे म्हाका प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाचे आसात, ज्या प्रोजेक्टांनी ह्या मतदारसंघाचे आणि तालुक्याचे भवितव्य आसा, जे प्रोजेक्ट 2017 पर्यंत हांव मुख्यमंत्री आसा पर्यंत तेतूंतले काही प्रोजेक्ट हांव दूरदृष्टी विचार करून विजनरी दृष्टिकोनातसून हांवें फुडें व्हेल्ले. पूण दुर्दैवान कालची 5 वर्सां तेंचे कडेन दुर्लक्ष केले गेले.
असे काही प्रोजेक्ट आणि काही नवीन प्रोजेक्ट असे एक 9 वचननाम्यांतल्यो गोष्टी आमी तुमच्या समोर घेवन आयल्यान. त्यो तुमच्या समोर दवरपाक म्हाका खूब आनंद जाता. म्हाका दिसना अशा प्रकारचो वचननामो इतको सविस्तर अभ्यास करून कोणें केल्लो आसतलो असो. एक पक्षान मोठो अन्याय केल्यानंतर स्वाभिमानान प्रेरीत जाल्ल्या म्हज्या सारक्या मनशाक तसोच म्हज्या सगळ्या सहकाऱ्यांक जे भारतीय जनता पक्षाचे जुने खडेगाड कार्यकर्ते असले तांकां हें सोंसलें ना आनी तांणी जो राजिनामा सत्र सुरू केलें ते म्हाका दिसता एक 4-5 दीस राजिनामे चालू आसले. पक्षाक खरें म्हणजे तो जबरदस्त धक्को आसा. कोणें तो हिशोब काडून पळोवचो कितले राजिनामे तांचे पावल्ले आसात ते. पूण जे पदाधिकारी किंवा जे पक्ष चलयणारे जेन्ना निर्ढावलेले असतात त्या वेळार ना म्हाका त्याचो कांय फरक पडना, ह्या गोष्टीचो फरक पडना, त्या गोष्टीचो फरक पडना म्हणून रिएक्शन निर्लज्जपणे दिली वतात. ताका फरक पडलो ना ही गजाल खरी आसा. पूण फरक पडटलो ज्या दिसा मतमोजणी जातली त्या दिसार तो फरक जो आसतलो तो केवळ मांद्रे मतदारसंघा पुरतो आसचो ना. तो फरक हो पूर्ण राज्यव्यापी फरक आसतलो हे अशें रिएक्शन दिणाऱ्या लोकांनी लक्षात दवरचें. पक्ष म्हणजे कोणाची व्यक्तिगत मालमत्ता न्हय. पक्ष म्हणजे कोणाची खाजगी मालमत्ता न्हय. पूण दुर्दैवान भारतीय जनता पक्षासारको पक्ष जो जनतेचो पक्ष म्हणून आमी आतापर्यंत सांगत आयिल्ले आसात त्या पक्षान गोव्यान जे गोष्टी चलयल्यो त्यो अत्यंत क्षुद्र बुद्धीच्यो आसात, खोट्यो आसात आनी तातूंतसून पक्षाचें हित कशेंच जावचें ना. फाटलीं 5 वर्सां ज्या प्रकारे शासन जालें, फाटलीं 5 वर्सां ज्या प्रकारे ॲडमिनिस्ट्रेशन आसलें, निमण्या काळांत ज्या प्रकारे नोकर भरती करपाचो प्रयत्न करून 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 युवकां कडेन खेळयले गेले. खरें म्हणजे 2017 सालांत म्हज्या काळांत नोकर भरती जाली. ती 5 वर्सां सुरवातीची पर्रीकराची 2-2.25 वर्सां नंतर म्हाज्या काळांतय चालू आसली. पण आमी पक्षान बसून त्या वेळार ऑक्टोबर म्हयनो पावतकीर, ऑक्टोबर म्हयनो जातकीर आमी ती थांबयली, ऑन होल्ड दवरलेली आनी फुडल्या टर्मात ती सुरू करुया म्हणून. आमच्या दुर्दैवान निवडणुकीक म्हजो पराभव जालो आनी ती हांवें दिल्लें आश्वासन म्हज्याच पक्षाच्या सरकारान मानूंक ना. ठीक आसा, पूण मानूंक ना, तुमी रद्दबातल करा, कांयच हरकत ना. पूण नव्यान सुरू करूंक जाय आसली. ताच्या खातीर 1 वर्स, 2 वर्स, 3 वर्स, 4 वर्स म्युनिसिपलिटीच्या इलेक्शनाच्या वेळार घोशणा जाता. मागीर केन्ना तरी जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाक एडवर्टायजी येवपाक सुरू जातात आनी प्रत्यक्ष विधानसभेची निवडणूक लागच्या पयलीं म्हयनो, 2 म्हयने, 3 म्हयने इंटरव्यू सुरू जातात, रिटन एग्जाम सुरू जातात, फिजिकल टेस्ट सुरू जातात आनी प्रत्यक्षात कितलो घोळ घातला हो सगळ्या जनतेक खबर आसा. आनी तेचे प्रायश्चित ह्या निवडणुकीक गोंयची जनता संबंधितांक दितली.
भारतीय जनता पक्षाकडे म्हजे वयर ना. भारतीय जनता पक्षाच्या विचाराकडे आणि विचारधारेकडे हांव फारकत घेवंक शकना. पूण दुर्दैवान ज्यांच्या हातान हो पक्ष गेल्लो आसा ह्या लोकांनी त्या पक्षाचे आणि विचारधारेचे कांय दवरलेलें ना. हांगा उमेदवारी मेळूंक जायी जाल्यार तेचेर जास्तीत जास्त गुन्हे आसूंक जाय. कितल्यो केसी तेचेर आसात तेचेर तो क्वॉलिफायड जाता उमेदवारी मेळपाक. कसले मागीर म्हाका जास्त खोलांत वचपाचें ना. हांव एक पर्याय म्हणून ह्या मतदारसंघात हांवें स्वतंत्र उमेदवार म्हणून उमेदवारी भरल्या. तसो मांद्रे मतदारसंघात गोंय मुक्त जाल्या नंतर आतां पर्यंत स्वतंत्र उमेदवार केन्नाच निवडून येवंक ना हें म्हाका खबर आसा. हांगा भारतीय जनता पक्षाचें चिन्ह आमी सगळ्यांच्या हृदयाचेर आमी कोरून दवरलां. पूण इतलें आसून ह्या राज्याच्या हिताच्या दृश्टीन ह्या तालुक्याच्या हिताच्या दृश्टीन काही निर्णय घेणे क्रमपात्र असतात आणि तातूंतसून हांवें घेतलेलो निर्णय हो कार्यकर्त्यांच्या आग्रहा खातीर घेतलेलो निर्णय, कार्यकर्त्यांच्या दबावा सकल घेतलेलो निर्णय. कार्यकर्ते मोठ्या संख्येन जमतात आणि आपले मत प्रदर्शन करतात आणि तातूंतसून हळूहळू हांवूय त्या निर्णया कडेन येता. पूण हांवें निर्णय घेवपाक 3 दीस काडले आणि निर्णय घेवन राजिनामा दितकीर मागीर आमचो प्रभारी गोंया खातीर जो प्रभारी आसा आमचो देवेंद्र फडणवीस मागीर म्हाज्या फाटल्यान धांवूंक लागता. वेगळी ऑफरी दितात पूण हांव ताच्या पलीकडे गेल्लो आसता. सादारणपणे पक्षाच्या लिडरांकूय कशें जालां, जो सादो आसा, जो पक्षे कडेन निश्ठेन वागता, प्रामाणीकपणे आसा, ताचे कडेन दुर्लक्ष दिवप आनी ज्याच्यात न्यूसन्स व्हॅल्यू आसा, जो पाड घालूं शकता पक्षाचे, त्याच्या कडेन वचून नाश्त्याक वचप, ताचे कडेन वचून डिनर घेवप, लंच घेवप आनी पक्षाच्या निश्ठावाना कडेन कोण पावनान. ज्या दिसा हांवें राजिनामो दिलो त्या दिसा मालिका सुरू जाली येवपाची. पूण म्हजे पयल्याच लिडराक हांवें ज्या पद्दतीन उत्तर दिलें तातूंत आनी कोणें धाडस फुडें येवपाचें करूंक ना. काही जाण काल पयर पर्यंत ना अमित शाह येता, जिस्तू विड्रॉवलाच्याच दिसा येता आनी त्या दिसा पळय कशें जादू जातलो अशें स्वप्नां पळयताले. पूण हांव नकळो, म्हाजे कडेन काय कोण बाबडे, हांव ज्यो त्राग्यान भायर सरलेलो, नॉमिनेशन पेपर फायल हांवें सादारण 12:15 केला आनी भायर सरतकीर जे हांवें घर चलो सुरू केला तें आतां पर्यंत चालू आसा. अभूतपूर्व प्रतिसाद मेळटा, म्हणजे कल्पने पलीकडे मेळटा. पेडणे तालुको तो मांद्रे मतदारसंघान इंडिपेंडंट केन्ना दिवंक नासलो हें खबर आसून सुद्दां, म्हणजे म्हाका तर चिन्ह काल मेळ्ळें. आज अनेक जाणटेल्यांक किंवा घरांतलीं भुरगीं जांकां बाबड्यांक मतदान सुद्दां येवंक ना, बाय तुजें नांव कितें, अमकें, तूं म्हाका वळखता, हय पार्सेकर सर, म्हाजो चिन्ह काय, जाल्यार आलमार म्हणून सांगून सोडटात. म्हणजे लोकां पर्यंत चिन्ह 24 तासां भितर गेले हेचें समाधान आसा. तें जावपाचें कारण ही तिडक आसा आनी त्या तिडकीचें मतदानांत रुपांतर निश्चित जातलें. 14 तारखेक मतदान आसा. त्या मतदानाक वचपाक अजून आमकां एक 11-12 दीस उरलेले आसात. तेची पूर्वतयारी एक इलेक्शनाचो एक म्हत्वाचो टप्पो जो आसता तो मॅनिफेस्टो आसा. मॅनिफेस्टो आमचो तयार जाल्लो आसा. मॅनिफेस्टोचें उद्घाटन करपाक आमी हांगा बसल्यान. म्हाज्या कडेन हांव खंयच्योच पंचायती म्हाका सांबाळून दवरप बीन हें हांव केन्ना करना. पूण सुरवात जाली ही पालये पंचायतींतसून, जंय आमचो सरपंच गवंडी हो म्हज्या फाटल्यान पयलो लागलो. एक जालो ह्या गोश्टीक 8-9 म्हयने किंवा वर्सभर. सर तुजें हांवें काम पळयलां आनी आतांच्याय आमदाराचें काम पळयलां, आमी कंटाळ्ळे आनी तुवें एकदाचें भायर सरूंक जाय, जेतूनसून ह्या
मतदारसंघाचें भलें जातलें. सुरवात ताणें केली, मागीर एक 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 हाडून तो जोडूंक लागलो. आज तो गेले 5-6 म्हयने आमचे बरोबर आसाच. साधारणपणे ते केल्यामुळे विकासाची कामां, GIA फंडाची कामां जी तेची आसली ती कितले कितले नाटकां करून आतां पर्यंत पेंडींग दवरल्यात. ही पातकां ही आतां आटोपतली. 14 तारखेक मतदान जाल्या नंतर आनी प्रत्यक्ष फुडल्या 10 तारखेक मतमोजणी जाल्या नंतर हे सगळे गोश्टींचो पूर्णविराम मेळटलो. तूं म्हाज्या कडेन पळोवन हांसूंक ना, तूं अमको मातसो पर्सेकारा कडेन तूं केन्ना गेलो म्हणून म्हाका कळटा, म्हणून धमक्यो, म्हणून ट्रान्सफरी, हे केन्नाच आमी पळोवंक नासले. अरे मतस्वातंत्र्य एखाद्याक आसता की ना? मतस्वातंत्र्याचेर पूर्ण घालो घालून म्हणजे पयर एका लग्नाक एकटो लायनमनान आपल्याक हटकूंक ना म्हणून ताका निरोप धाडलो की तुका हांगा रावपाचें आसा का काणकोणा वचूंक जाय. तरी नशीब गोंय त्या वेळा वेगळें रावलें म्हणून. गोंय जर महाराष्ट्रांत विलीन जाल्लें जाल्यार असले महाराज जर आमदार जाती जाल्यार नागपूर खंय धाडीत आसलें सांगून नजो. गोंय ल्हान आसा, गोंय ल्हान आसा म्हणून ते व्हडल्यान व्हडली लांबात लांब बदली म्हणजे खंय मडगांव, सांगे, केपें, काणकोण, ताच्या पलीकडे ना. पूण लोकांनी खूब सोंसलेलें आसा. हांगासरल्या नागरिकांक हांव सलाम करतां. खूब 5 वर्सांच्या काळांत आमी गोश्टी शिकल्यो. आतां एक नवी सकाळ उगोवपाक आमी आतूर आसात आनी आज ताच्या खातीर जो मॅनिफेस्टो आसा त्या मॅनिफेस्टोचो आमी उक्तावण करया. हांव विनंती करतां सगळ्यांक व्यासपीठा वयल्यांक की ताणें ह्या मॅनिफेस्टोचें उद्घाटन करपाक किंवा लॉन्च करपाक म्हाका मदत करची. सगळ्यांनी उबे राहा. हय. तुवें सुरवात केली म्हणजे तुज्या हातान धर. वचननामो आसा तो फुडें धरा. एक एक कॉपी. भरून काढून वचननामा आसा तो फुडें धरा. पावले सर. तुम्ही एक पेज ते अपील आसा, ते अपील आसा. वचननामो होच आसा. वचननामो फुडें धरा. आता वचननाम्याची थोडी वैशिष्ट्य 1-2-3 मिनिटांत सांगता. वचननामो आता तुमच्या भितर वांटून घेवपाक हरकत ना. वचननाम्यात 9 गोष्टी आसात. पहिली गोष्ट जी आसा ती मांद्रे मतदारसंघात 24 तास पिण्याच्या पाण्याची सोयीसाठी 2 म्हटल्यात. चांदेल येथे 15 MLD प्रकल्पाची 30 MLD क्षमता वाढवण्यासाठीच्या कामाची गती वाढवणे. माझ्या वेळारूच ती सुरू झाली आसा 15 ची 30 MLD करपाक. पूण हांव गेल्यानंतर तें ठप्प जाल्लें आसा. तेची गती वाडोवंक जाय हे एक. आणि तसेच सुकेकोण येथे उभारलेल्या पंपिंग स्टेशनमधून तुवे पठारावर पाणी नेऊन 30 MLD पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारणे. थंय पंपिंग स्टेशन जाल्लें आसा. थिचल्ल्यान वयर पाणी चडोवप तुवे पठाराचेर आनी थंय आनी एक 30 MLD म्हणजे मिलियन लिटर्स पर डे इतके लिटर पाणी जावप वयर.
म्हणजे चांदेलचो 15चो 30 करपाक हांवें घेतलेलोच, पूण तो थंडावल्लो आसा. आणि त्याच्या पलीकडे हो नवीन 30 म्हणजे 30 अधिक 30 60 असा आमच्याकडे 15 म्हणजे चौपट गोष्टीची योजनेत अंतर्भाव असा. दुसरो, मांद्रे मतदारसंघातील बेरोजगार युवक युवतींना रोजगार निर्मितीसाठी गेली 5 वर्षे कुर्मगतीने चाललेल्या इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्पास गतिमान करणे, मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ निर्मितीची गती वाढवणे आणि तुवे औद्योगिक वसाहतीत विस्तार करून तेथे रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, या सर्वांमध्ये स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर्स उभारून स्थानिकांना प्रशिक्षित करणे. बेटच तुका नोकरी सरकारी दिता, तुका मामलेदार करता, तुका बिडिओ करता अशें आश्वासन हांगा ना. हांगा प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम पळोवन हांगा 2-3 मार्गांतसून इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्प हो म्हजो ब्रेन चायल्ड, कोणें म्हाका दिवंक नासलो. म्हज्या तकलेंतली ही योजना हांव मुख्यमंत्री आसतना, आनी योजना कागदार केवळ दवरूंक नासली हांवें, ती योजना कार्यान्वीत केल्ली. हांवें ताच्या खातीर 6 लाख स्क्वेअर मिटर जागा IT डिपार्टमेंटाक दिल्या. IT डिपार्टमेंटाच्या ताब्यांत 6 लाख आसा. ताचे मागीर झोन बदलून इंडस्ट्रियल झोन केला. भितरलें पूर्ण प्लॅनिंग करून 15 मोठे प्रोजेक्ट येवंक शकतात. आणि प्लस नवे एंटरप्रेनर्स जे आसात, स्थानिक कोण BE वगैरे जाल्ले, हांच्या खातीर 45 प्लॉट दवरलेले आसात. ती गजाल केली तितल्यारूच आसा, फुडें कांय जाल्ली ना. त्यामुळे ताका जर गती दिली प्रामाणीकपणे खंयच्याय शासनान, जाल्यार रोजगाराच्यो मोठ्यो संधी मांद्रे मतदारसंघात तयार जातल्यो. म्हाका खात्री आसा तो प्रकल्प आसात किंवा मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ निर्मितीचो जो म्हज्याच काळांत, म्हणजे आमी तेचे ढोल फाटली 15-20 वर्सां बळयत, पूण प्रत्यक्ष एनवायरमेंट क्लियरन्स हे एका दिसात मेळयलां आमी. आनी तातूंतसून मागीर जाल्लो प्रोजेक्ट, ज्या प्रोजेक्टाची गती जाय त्या पद्दतीन ना, तोय प्रोजेक्ट रोजगार निर्माण करपाची क्षमता आसा तो फुडें नेटान व्हरप. आनी तशेंच तुवें IDCत ज्यो रोजगाराच्यो संदी आसात म्हणजे त्यो संदी वाडोवप हे, आनी ह्या सगळ्या खातीर स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर्स उबारप, जेतूनसून आमचे सगळे तरुणी ह्यो प्रशिक्षीत जातल्यो हेची काळजी घेवप. तिसरी गजाल जी आसा ती पर्यटन क्षेत्रात नवनवीन प्रकल्प उभारून स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे. तसेच या संधी उपलब्ध करीत असताना या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या टॅक्सी टुरिझम बेल्ट हो आमचो असल्यामुळे हांगा टुरिस्टीक प्रोजेक्ट उबारप आणि ते उबारता असताना युवक युवतींक रोजगार निर्माण करून दिवप अशी प्रामुख्यान टार्गेट आसा. म्हणजे आमी मोरजे खिंड डेव्हलप केली. कशी असली ती जागा ही मोरजकारांक खबर आसा, पूण थंय ती डेव्हलप करता असताना योजना अशी असली की किमान भितर 25-30 लोकांक तरी रोजगार मेळटलो, स्वयंरोजगार मेळटलो किंवा रोजगार मेळटलो. तो कसो सुरू करून कंप्लीट जाला, पूण फुडें मॅस केल्लें आसा ह्या लोकांनी. म्हणजे कोणाक रोजगारूय मेळूंक ना आनी कोणाक तरी भलत्याकूच हाडून थंय बसयल्ले आसात. आमचे पर्यटन दृश्ट्या आमी फुडें येतात, त्यामुळे टॅक्सी चालक आसात किंवा छोटे छोटे व्यवसाय करणारे लोक आसात, हेंच्यो खूब समस्या आसात, आमकां खबर आसा. त्योय मार्गी लागूंक जाय हे हांवें लक्षांत ह्या वचननाम्याच्या माध्यमांतसून घेतलेलो आसा. चौथी गोष्ट जी आसा ती 5 वर्षांपूर्वी बांधलेल्या व दीर्घकाळ पडून असलेल्या गोवा मेडिकल कॉलेजसाठीच्या तुवे येथील कम्युनिटी हेल्थ सेंटर म्हणजे 100 बेडेड हॉस्पिटलसाठीच्या कामास प्राधान्य देऊन आरोग्य क्षेत्रातील अत्याधुनिक सुविधा व मनुष्यबळ या मतदारसंघास उपलब्ध करून देणे. म्हाका आमचे हेल्थाचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तुवेंत आसा, CHC आसा हेल्थाचे, हेल्थ डिपार्टमेंटाचे.
पण गोवा मेडिकल कॉलेजचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ह्या तालुक्यात हाडू शकतात, येऊ शकतात, ह्याचो कोणाक विचार खरो दिसचो ना. पण प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री असताना हांवें ताच्या खातीर 52 कोटीची ती हे MBBS पास आउट जाल्ले इंटर्न करणारे आसतले, तसे PG पोस्ट PGचे स्टुडंट आसतले. हे सगळ्यांची सेवा थंय उपलब्ध केल्ल्या 4 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटराच्या माध्यमातून आणि 12 OPDच्या माध्यमातून ह्या जनतेक मेळू शकतात. ती मेळपाची योजना असली, ताच्या खातीर इमारत पूर्ण जाल्ली, पण फाटली 5 वर्सां दळिद्र्यांनी उद्घाटन करण्या पलीकडे थंय कांयच केलें ना. उद्घाटन करून परत कुत्र्यांचे पेशंट ना आणि कुत्र्यांचे वास्तव्य जाता म्हणून थंय एक समोर पत्रो लायल्लो आसा आडोवपाक कुत्र्यांक. त्याच्या पलीकडे कांय ना. म्हणजे उद्घाटन करून काही कुत्रे गेले आणि बाकीच्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त केला, हाच्या पलीकडे कांय ना. म्हणजे तिडक आणि चीड येता, चीड इतल्याच खातीर येता, त्या 52 कोटी रुपयांत म्हजे 52 रुपयाय ना, पूण म्हज्यो भावना त्याच्याशी जोडलेले आसात. म्हजें स्वप्न आसा त्या प्रोजेक्टा बरोबर. ह्या सगळ्या प्रोजेक्टान हांवें पेडणे तालुक्याचो विकास, पेडणे तालुक्यातल्या युवक युवतीचे भवितव्य हे हांवें पळयल्लें आसा. म्हणून चीड येता, म्हणून तिडक येता. आज 52 कोटी रुपयाची इमारत, खर्च केल्ली इमारत ती पडून आसा. त्यामुळे म्हाका तितल्यान वयतना चीड येता, हृदयाक पिळो पडटा. म्हाका ह्या वचननाम्याच्या माध्यमातून 4थ्या मुद्द्यातून हे हॉस्पिटलाचें काम फुडें व्हरपाक जाय. 5वें, वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्याच्या दृष्टीने 6 वर्षापूर्वी वीज खात्यात सुपूर्द केलेल्या जुनसवाडा येथील जागेत नवीन सबस्टेशनची उभारणी करणे. हांगा जी लायट येता आमच्या मतदारसंघात ही एक तर पेडणे फिडरा वयल्यान कोरगांवच्यान येता आणि दुसरी पार्शे मार्गे येता, पार्शे फिडरा वयल्यान. पावसांत सादें चुडत पडलें, खंयची खांदी पडली, झाड पडलें जाल्यार लायट वता आणि केन्ना केन्ना फॉल्ट एक दीस मेळना, कारण हो जो कंडक्टर आसा हो रानांतसून आयिल्लो आसा. हांवें मुख्यमंत्री आसतना केवळ नवीन सबस्टेशन करपाची योजना कागदार दवरूंक ना. हांवें जो गार्डन आसा हरमल आणि मांद्रेच्या सीमेचेर जुनसवाडा गार्डन आसा जो, त्याच्या वयली एक 4000 स्क्वेअर मिटर जागा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर केल्या आणि थंय नवीन सबस्टेशन येवचें आणि जेतूरसून अंडरग्राउंड केबल घालून हो सगळो भाग केरी, पालये, हरमल, मांद्रे, मोरजी, आगारवाडा, चोपडे, पार्से हे हांकां लायट मेळची अंडरग्राउंड आणि त्यामुळे अनइंटरप्टेड मेळची. जमीन दिल्यार 6 वर्सां जालीं. हांवें ताका ह्या सबस्टेशनाक एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल दिल्लो सुद्दां मुख्यमंत्री आसतना म्हाका याद आसा. पूण ताच्या नंतर खरें म्हणजे 1.5 वर्सांत हे सबस्टेशन जावंक जाय आसलें. 5 वर्सां जालीं, कोणेच कांयच पळयलें ना. म्हाका ते सबस्टेशन जें आसा हें म्हाका करपाचें हांवें अभिवचन हांगा दिल्लें आसा. नंबर 6, संस्कृती संवर्धनासाठी व विविध कला कौशल्य आत्मसात करण्यासाठी सर्व सुविधायुक्त रवींद्र भवनाची निर्मिती हे एक नवीन म्हज्या वचननाम्यात येता. हाच्या खातीर कांय जाल्लें ना, पूण मोठ्या प्रमाणार लक्षांत येता की शाळांनी जे म्युझिक टिचर्स दिल्ले आसात ते अनेक जाण उत्कृश्ट काम करतात. हांगासरले जे पालक वर्ग आसात त्या पालकांक, शाळेंत शिकणाऱ्या भुरग्यांक असल्यो कला कळच्यो हे दृश्टी पालकांची अनेक जाणांची आसा आणि त्यामुळे इट इज हाय टायम नाव दॅट वी शूड हॅव कला भवन. आमकां एक रवींद्र भवनाची किंवा कला भवनाची आवश्यकता आसा ह्या भागात, ही सारकी. आणि त्यामुळे खंय तरी येणाऱ्या काळात
तें सुरवात जावंक जाय आनी तें कंप्लीट जावंक जाय. एक आमचो भाग जो आसा 7व्या मुद्द्याचेर येता. भोंवता आसतना लक्षांत येता, पयलीं म्हाका खबर आसलें पूण तेतून 2 पावलां फुडें मारप जालें ना. आमच्यो ज्यो कोस्टल बेल्टाची जी वस्ती आसा, मोरजी आसात, मांद्रे आशवें आसा, हरमला गिरकार वाडो आसात, मदलो वाडो आसा, सकयलो वाडो आसा, कोळम एरिया आसात, केरी आसा, हांगा सगल्यो बांयो ह्यो रेवट भागान रेवट एरियेंतल्यो पिड्ड्यार जाल्यात. कारण मोठ्या प्रमाणार कॉन्टामिनेट पाणी जालां. संडास खूब जाल्यात. टुरिजम फ्लरीश जाला. संडास बांदत रावले पूण ते सोकपिटान जे सोडटात पळय ते इतले कॉन्सन्ट्रेट जाल्ले आसात गोश्टी ते अश्यो उरल्यो जाल्यार येणाऱ्या काळांत रोगराई जावपाचो धोको आसा. आनी म्हणून सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट ही कोस्टल बेल्टाची अत्यावश्यक गोश्ट आसा. इट इज अ चॅलेंजींग टास्क हें म्हाका कळटा, कारण जागा उपलब्ध ना. पण वी हॅव टू कम आउट विथ अ सोल्युशन. जावंकूच आसूंकूच जाय. म्हणजे हे सगळे भाग ना जाल्यार प्रदूशीत जावन आमी आमच्या घरानूच मरतले तडफडून अशे बांयची स्थिती जाल्ली आसा बांयाची. एक 9व्या 8व्या गोष्टीचेर वता आसतना युवा युवतींना क्रीडा क्षेत्रांत विकसीत करण्यासाठी सर्व सोयींनी युक्त क्रीडा संकुल उभारणे. म्हणजे फाटल्या काळात हांवें मतदारसंघात मोरजी, मागीर तुवे आनी चोपडे अशे 3 कडेन ग्राउंड्स केल्ले. हांगा हांवें ग्राउंड म्हणूंक ना, क्रीडा संकुल. इट इज अगेन अ चॅलेंज, जेका मोठी जागा बीन लागतली. पूण क्रीडा संकुल किंवा संस्कृती भवन, रवींद्र भवन ह्या दोगांयक मोठ्यो जागा लागतल्यो. पूण त्यो कोणें तरी प्लॅन करूंक जाय. आनी म्हाका खात्री आसा म्हज्या शिवाय ह्या गोश्टीचेर कोण सिन्सियरली आनी सिरियसली विचार करचो ना. पूण म्हाका ह्या टर्मांत ह्यो गोश्टी म्हाका फुडें व्हरपाच्यो आसात. आनी 9वी गोश्ट हांवें म्हटल्यार की केरी तेरेखोल येथील दीर्घकाळ पडून असलेल्या पुलाचे काम विनाविलंब पूर्ण करणे. केरी तेरेखोलाक सगळ्यो फॅमिली घरांत सगळी 60 आसात आनी पुलाचेर खर्च 80 कोटी. म्हणजे एका घराचेर 1.25 कोटी सादारण खर्च जाता. तरी सुद्दां हांवें हो महत्वपूर्ण प्रकल्प मुख्यमंत्री आसतना हांवें हातान घेतलेलो. इतलेच खातीर की पूल नासतना कितें हाल जातात हे आमी चोपड्याचो पूल जेन्ना जावंक नासलो जो पर्यंत तेन्ना आमी भोगलेले आसात, यातना भोगलेले आसात. आनी हे शिवोलकार बीन आमकां जे त्या वेळार हे करताले पळय, आमी सामके जाचांतसून त्या पूल जाल्यामुळे आमी सुटले. आज गोंय मुक्त जाल्याची 60 वर्सां जाली आनी तेरेखोलचे भाव अजुनूय आमचे चाचपटत आसात. आनी त्यामुळे कितलीं घरां आसात आनी केदो खर्च हो प्रश्न लागना. हे अर्देर जे प्रोजेक्ट आसात हे त्या सरकारान, त्या वेळच्या सरकारान, जे म्हाज्याच सरकारान हेका सगळ्यांक एप्रुवल दिल्ली आसा, सगळ्यांचेर खर्च केल्लो आसा. जर तेरेखोलच्या पुलाचेर 30 कोटी खर्च जाल्लो आसा जाल्यार उर्वरीत 50 कोटी खर्च आतां करूंक जाय. तो करूंकूच जाय. थंय बेश्टे तो खर्च केलो की तेच्या वयल्यान उदक पावतलें तांकां, तेच्या वयल्यान तांकां लायट पावतली, तेच्या वयल्यान तेंच्यो गाडयोय पावतल्यो, मोटरसायकली वयतल्यो, 4 व्हिलर पावतल्यो. त्यामुळे तो पूल हो जावंकूच जाय. तो जालो जर ना जाल्यार 30 कोटी ते पाणयान गेल्ल्या भशेन जातले. तो पार्सेकारान केल्लो पूल तो थंयच पडोवपाक, तांकां लायट आमी केबल घालून दिवया उदकांतसून. सांगप खूब सोंपें. खंय गेलो केबल? तो गेली 5 वर्सां घालता केबल उदकांतसून घालतलो खंय तो. आतां 10 दीस उरल्या, 10-12 दीस जाता जाल्यार पळोवया आमी. ज्यो घोशणा म्हणजे प्रत्येकाक नोकऱ्याचो शिवर, सरकारी नोकऱ्यो सगळ्यांक मेळूं शकनात. मॅक्सिमम कितें जावं शकतात. आनी सरकारी नोकऱ्यो हांव दितलो ज्यो बापाय गेले दितल्यात काय कितें? अरे भुरग्यांनी परीक्षा दिवची पडटा, भुरग्यांनी क्वॉलिफाय जावचें पडटा, तेन्नाच त्या भुरग्यांक नोकरी मेळूं शकता. हांव दिवं म्हणून म्हज्या तोंडांतसून केन्नाच हांवें तुका नोकरी दिल्ली किंवा नोकऱ्यो जेंकां म्हज्या काळांत मेळ्ळ्यो तांची हांवें यादीय दवरूंक ना. हांव दितलो नोकरी खंयची, कसली ती? ज्या कॅन्डिडेटाक PC म्हणून परीक्षेंत रिटन एग्जामीक 19 मार्क पडटात, तो एक दीस जातकीर
PSIच्या परीक्षेक बसता आणि थंय ताका 99 पडटात. ही किमया हेच सरकार करू शकता. अशी एकट्याचे आणि दोगांचे न्ही, अनंत गोष्टी आसात. आणि ताका लागून जी रिक्रुटमेंट केल्या म्हणजे बाबडे जे तांकां मेळची अशी म्हाका दिसता. पूण ती गजाल फुडें वचची ना, वचणें शक्य ना. अरे अशें जावं शकता काय? आदले दिसा SSCची परीक्षा घेतली आणि भुरग्याक 100 पैकी 19 मार्क पडले आणि दुसऱ्या दिसा आनी तिसऱ्या दिसा ताका BSCक बसयलो. ताणें 99 मार्क घेतले. म्हणजे केवळ फर्स्ट क्लासान पास जालो, डिस्टिंक्शनान पास जालो इतलो न्ही, ताणें गोल्ड मेडल घेतलें. अशें जावं शकता. कसले लोक तुमी प्रशासनांत घुसयतात आणि फुडें गोंयचें भवितव्य तुमी कोणाच्या हातांत दितात हे ह्या मेल्यांनी समजून घेवचें. क्वॉलिफायड भुरगे सगळी कडेन दिसतात, जेंचें कर्तृत्व सगळी कडेन दिसता. आणि अशें आसतना जो PCच्या परीक्षेक 19, 22, 27, 29 पडले तांकां PSI तुमी करतात. हे ह्या जनतेच्या गोंयच्या भवितव्याशी तुमी खेळटात. आज वचननामो आपल्या समोर दवरता आसतना म्हाका आनंद दिसता. म्हज्यो भावना हांवें एक्सप्रेस करपाचो प्रयत्न केलो. एक बऱ्या प्रकारचो सहभाग आणि सहकार्य सगळ्या नागरिकां कडल्यान मेळटा, तांचे हांव शतशः ऋणी आसां. तुमी जो विश्वास म्हजेर दाखयतात तो त्या विश्वासाक पात्र जावपा खातीर हांव खात्रीन प्रयत्न करतलो. आणि वचननाम्याच्या रुपान हांवें जाहीरनामो म्हणूंक ना, मुद्दाम हांवें वचननामो म्हटला. वचननाम्याच्या रुपान जी आश्वासनां तुमकां दिल्लीं आसा ती पूर्त करपाक म्हाका मुख्यमंत्री पद मेळची गरज ना, म्हाका मंत्रीपद मेळची गरज ना. हांव फक्त आमदार जालो की हांव विधानसभेत तें कशें झगडून घेवप आणि म्हजी कशीं आश्वासनां संबंदीत खात्याच्या मंत्र्या कडल्यान घेवप तें म्हाका कोणी सांगची गरज ना. ना, हांव तो मागीर विरोधी पक्षाचो आमदार आसलो, त्यामुळे म्हाका पक्ष बदलून दुसऱ्या पक्षांत वचचो पडटा. आसा परमिशन न्ही, मागीर तुमकां सगळ्यांक नोकऱ्यो दितलो असलें बीन म्हाका करची कांय गरज ना. हांव म्हज्या कुवतीर जे लोकशाहीन अधिकार दिल्ले आसात आमदाराक, त्या अधिकाराच्या बळाचेर हांव हे वचननाम्याची पूर्तता करतलो अशें अभिवचन दिवन हांव 2 शब्द सोंपयतां. धन्यवाद. म्हाका दिसता आता जो वचननामो दिला नवरत्नाचो वचननामो आसा हो मोठ्या प्रमाणात. एकच प्रश्न विचारतो कोणाचे तांकां कितें विचारूया? विचार म्हजें खूब वेळ आयकलां म्हणजे तांचे आतां कितें तरी आयकचें पडटा. सर, वचननामो आम्ही पळयलो. त्या वचननाम्यान जी सगळे तुम्ही जे घातलेले आसा हे तुम्ही पयलींच्या मुख्यमंत्री असताना केलेली कामांचो आसा. जो थोड्यो नवीन गोष्टी आसात 2-3. ह्यो सगळो जो प्रकार आसा तो सगळो ह्यो सरकार असलो तो सरकार असलो ते फुडें चलणारे गोष्टी आसा. विरोधकांचे असे म्हणणे आसा की हे सगळे गोष्टी तुम्ही करूंक ना, तर ते पक्षान केलेले आसा. सो नवीन तुम्ही कितें केल्यात अशें तेचे म्हणणे आसा. तर तुमचें कितें म्हणणें आसा? नवीन हांव ह्या पक्षा विरुद्ध वता आणि स्वतंत्रच्या लढयता, हे एक नवीन गोष्ट समजा. दुसरी गजाल, हे सरकारान केलां किंवा पक्षान केलां म्हणून सांगणारो जो आसा त्या एका मनशान म्हज्या समोर रावचें आणि सांगचें म्हज्या दोळ्याक दोळो भिडून की हय हय ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी ही योजना आपणेन सुचयल्ली लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक म्हणून, किंवा आमचो पाणयाचो प्रकल्प होत ते आपणेन सांगलेले, किंवा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हें आपणेन सांगलेलें, किंवा तेरेकोलचो पूल हो आपणेन सुचयल्लो. एकट्यान कोणी तरी समोर येवन सांगचें. त्यामुळे त्यो सगळ्यो योजना ज्यो आसात ह्यो म्हज्यो योजना आसात. हांवें त्यो मुख्यमंत्री असल्यामुळे फुडें व्हरूंक शकलो. कागदोपत्री फायल सांगूंक शकतली ही योजना सुरू जावपाक नोट कोणाचो आसलो तो ती सांगतली न्ही. बेस्ट तेन्ना म्हाज्या सरकारच्यो तें सरकार म्हजें आसलें, हेंचें खंयचें रे कोणाच्या सोपट्याचें सरकार आसलें. हें सोपट्याक मेल्यार कळूंकूय ना 5 वर्सां तेची 5 वर्सां कशी गेली तीच खबर ना. तेच्यो प्रायोरिटीज वेगळ्यो आसल्यो. तेची प्रायोरिटी ही कोस्टल बेल्ट आसली आणि थंय कितें कितें केलां ताणें. ही गजाल खरी आसा.
22-44 तो हिशोब ताज्याकडे. आणि कितें सर तुम्ही म्हटल्यात नाही अपक्ष रावलेलो कॅन्डिडेट येना म्हणून, पण ह्या वेळात मांद्रे मतदारसंघातील लोक जो इतिहास आहे ते बदलतले असे दिसतात. निश्चित, कारण हांवें हे म्हजे 7वी निवडणूक. म्हाका दर फावटीच्या इलेक्शनाचो अनुभव आसा, प्रचाराचो अनुभव आसा. ह्या फावटी पयले फावट म्हाका जबरदस्त प्रतिसाद, म्हणजे म्हाका जेवढा कार्यकर्त्याच्या आग्रहा खातीर हांव इंडिपेंडंट वता, म्हणजे हांवें काडली ताकद काडलेली, हे अवसान काडटात पळय आडेचें तेंय काडलेलें. पूण प्रत्यक्षांत लोकां भितर वयतकीर म्हज्या लक्षांत आयलें, जर म्हाका पार्टीचें तिकीट घेवन जर BJPचो उमेदवार म्हणून जर म्हाका निवडपाचें आसलें जाल्यार कदाचित म्हाका धोको आसलो. पक्षाचो उमेदवार ना आनी इंडिपेंडंट उमेदवार हें आसल्यामुळे आज सिच्युएशन खूब बदल्ला. म्हाका सिंपती तर वाडलीच, आनी म्हज्या सारको मनीस जेची सादारण प्रतिमा अशी जनमानसांत अशी आसा की हो पक्षनिश्ठेचो मनीस, आनी त्यामुळे पक्षान कितेंय जालें तरी हो पक्षाक ओन करतलो अशें जें चित्र आसा त्याच्या भायर तें चित्र हांवें काडून उडयलें, फाटून उडयलें. आनी ना, हो तत्वा खातीर, सत्या खातीर, ह्या भागाच्या विकासा खातीर हो पक्षाचेरय खोंट मारपाची हेची तयारी आसा. हें हांवें दाखयल्या मुळेच आज मोठ्या प्रमाणार म्हाका समर्थन मेळटा. तुमचं कॉन्फिडन्स लेवल पळयत जाल्यार तुम्ही जिखतल्यार हे दिसता, पूण जिखल्यानंतर तुम्ही खंयची पार्टीक सपोर्ट केलं? BJPक परत सपोर्ट केलं? नो BJP वांगडा नो सर. मागीर बदलते ना. पूण हे पळय, तरी सादारणपणे ही जी घाण ह्या लोकांनी केल्ली आसा त्या घाणीत म्हाका वचपाची किंवा त्या घाणीक समर्थन करपाची म्हजी इच्छा ना. समजा ते असले त्या घाणीन आणि तरी असताना तांकां एक जाय पडलो जाल्यार तुम्ही हे पळय म्हाका म्हजे हे वचननाम्यात दिल्ले प्रोजेक्ट जे आसात ते फुडें व्हरूंक जाय. ताज्या खातीर म्हाका सरकारांत वचची काहीय गरज ना. विरोधी पक्षांत रावून आनी स्वतंत्र रावून सुद्दां हांव विधानसभेच्या पटलाचेर संबंधीत खात्याच्या मंत्र्या कडल्यान आश्वासन घेवन म्हाका प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाची म्हाज्यांत कुवत आसा. दॅट आय वील डू. काँग्रेसाक सपोर्ट दितले पूण BJPक ना. हे पळय, अशें हांव म्हणना. पूण जर तर किंवा जे सिच्युएशन आज आमी तेचे अंदाजूच न्ही ते, म्हणून BJPचें स्पश्ट बहुमताचें सरकार जे म्हणटात पळय, 22 32 म्हणटात. हांव नको हालीं कितें वाडयल्यात, 22 वयले 32 ते सुद्दां आयले म्हणून हांव तांच्या फाटल्यान छपडी फिरोवपाची हलोवपाची म्हाका गरज ना. जे कोण आसतले तेतून मंत्री आसतले ते सगळेच पयलींचे काँग्रेसवालेच आसतले, हीच कोण आसतली न्ही. त्यामुळे कोणाक कसो पेचांत धरूंक जावो तो हांव धरता न्ही. तर एक वेळ असे जाऊ शकता सगळे अपक्ष त्यांचंच एक सरकार कांय सांगू नजो. हल्ली सकाळचे हांव सादारण 9 घरांसून भायर सरता, 8:30 9. त्याच्या पयलीं दररोज सकाळचो कोण तरी एकटो अपक्ष उमेदवार गोंयभरांतलो जो सांगता सर हांव निवडून येतलो आनी म्हजो भंय कितें. सकाळ हे सकाळ थोडे घेऊन आले ना घेवन आयली, त्याच्या पयलीं आमची सकाळ नासली.